Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. सरकारा बदनाम करताना स्पिकराक सुद्दां बदनाम करप, विधानसभेक बदनाम करप अशा तरेचे ताणें षडयंत्र रचलें आसा. त्यामुळे काल ताणें शब्द उच्चारलो की सभापती हो मुख्यमंत्र्याचो सेवक म्हणजे एम्प्लॉई अशा तरेचो उल्लेख ताणें केलो. म्हाका दिसता की हो एज ए रमेश तवडकर म्हणून न्ही, एक सभापती पदाचो अपमान ताणें केल्लो आसा. त्यामुळे विजय सरदेसाय सारको सिनियर लिडराक हें सोबना. त्यामुळे हाजो हांव निशेध करतां. आनी काल हांवें रोखडेंच सांजचें हांवें ओपोजिशन लिडराक सांगलें, जो पर्यंत ह्या विशया संदर्भांत तो क्षमा मागची ना तो पर्यंत हांव तुमचें म्हणणें आयकून घेवपाची म्हजी तयारी ना. ह्या विशया संदर्भांत फाटल्या विधानसभेक सुद्दां खूब चर्चा जाल्ली आसा. आनी चर्चा जे रूल आसा ह्या रुला प्रमाणे की एखाद्या आमदारान कितले लेंथी प्रश्न विचारचे ताका एक मर्यादा आसा, कितले विचारचे. आनी म्हाका दिसता की बऱ्याच वेळाचेर म्हणजे हांव विधानसभेचो मेंबर आसतना लक्षांत येतालें, हांव विधानसभे आमदार आसतना, हांव मंत्री आसतना लक्षांत येतालें, आज विधानसभेचो स्पिकर आसतना लक्षांत येता की एखादो आमदार जो आसा न्ही इतले व्हॉल्युमने प्रश्न विचारता, खूब लेंथी प्रश्न विचारता, ताजें उत्तर जें आसा न्ही की म्हाका दिसता की एक म्हयनो गेले आसून ताका मेळना. म्हणजे ज्या प्रश्नाचें उत्तर खरें म्हळ्यार लोकांची जे जे ज्वलंत प्रश्न आसा ते सुटावे करपा खातीर ते आसपाक जाय. तर ज्या प्रश्न तो म्हयनो ताजें उत्तर मेळना जर जायत न्ही, जर तो प्रश्न विचारून कितें करता तर अशा तरेचे प्रश्न विचारता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यान त्या विशय काडलो आनी त्या हांवें सांगलें की अशा तरेचे ज्या विशया संदर्भांत उत्तर हें रिजल्टूच मेळना आसा जर जायत न्ही, अशा तरेचे लेंथी प्रश्न विचारून कितें अर्थ आसा की त्यामुळे. आनी त्याय बरोबर म्हणजे समजा ताणें तरी सुद्दां ताणें जे कांय विशय जर गोंयाक जर जे प्राधान्य दिवपाचें आसा त्या विशया संदर्भात चर्चा करपाक तें हरकत ना, म्हणून हांवें काल तांकां टायम दिल्लो. सेशनाची कितली लेंथ आसची कोण ठरयता? सरकार ठरयता. जर तांकां जर एखादो प्रश्न जर मांडपाक जाय, उलोवपाक जाय, आज म्हणजे तांचे ग्रेवेन्सीस आयकून घेवपा खातीर टायम दिल्लें तो. म्हणजे ते ग्रेवेन्सीस आयकून घेवचे पयलीं जो आसा प्रेसार वता आनी स्टेटमेंट करपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे आपणाक कितें साध्य करपाक सोदता म्हणजे म्हाजे कडेन उलोवचे पयलेंच हाका प्रेसाक वता आनी तुमी हे सगळे प्रकारचे म्हणजे हाका स्पिकराक सुद्दां दिवपाचे प्रयत्न करता. स्पिकराच्या हाजेर सुद्दां तुमी उलयता. एक खंय तरी एक मर्यादा आसपाक जाय. ना हांवें जो पर्यंत तो अपोलॉजी मागना न्ही तो पर्यंत हांव एलाव करतना. पयलें हांव जेन्ना स्पिकर जालो पासून त्या वेळाचेर CMाक एडवायज केल्ली आमी की लेंथी सेशन आसपाक दी, सगळ्याक जण आसा न्ही उलोवपाक किंवा सगळ्या विशयाचो गोंयच्या विशयाचो त्याची चर्चा जावंक दी. म्हणून ते 25 हें स्पीकर न्यूट्रल स्पीकर तुमकां सारकें दिसता की तुमी BJPचे प्रोग्राम अटेंड करप हे कितें म्हणटा एज अ स्पीकर म्हणटा तुमी तुमकां सारकें दिसता की बाबा हांवें खंय अटेंड केलो तुवें केन्ना आसा कितें कोर कमिटी मीटिंग BJP केन्ना म्हणटा आतां रिसेंटली तुमी केल्ली आनी हांव रिसेंटली म्हजे जे लिडर आसपा न्ही हांव केन्ना अनेक वेळाचेर मिनिस्टर बाकी हांव मेळटा कित्याक म्हज्या कामा निमित्तान मेळटा, म्हज्या कामाशी संबंद आसा. त्यामुळे हांव त्या अनेक लिडरांक मेळटा. तुमचे अशें येयल्लें की तुमी कोर कमिटी BJPची मीटिंग दिल्ली अटेंड केल्या कोण ते हांव कोर कमिटी नात, दिल्लीची कोर कमिटी हांव नात न्ही रे. हांव कोर कमिटी हांव दिल्लीची कोर कमिटी नात न्ही रे. पर मिटिंगे हांव जस्ट म्हाका मेळपाक हांव मिटिंगेन आशिल्लो, हांव मेळपाक येयल्लो. अधिवेशनाचे दीस सरकार कापीत आसा. 15शीचे अधिवेशन 4 दिसार पावले, तातूंत आमदारांचो खाजगी मेंबर कामकाजाचो दीस ना. युनायटेड अपोजिशन फुरियोज. विजय म्हणटा सभापती निष्पक्ष आसूंक जाय, चूक नासतना माफी मागचो ना, 15 दीस अधिवेशन दिता जाल्यार माफी मागता. And it is a black day in the democracy of Goa because Speaker is supposed to be the custodian of the house. He has to protect all our rights. So today the Speaker has not acted. I fail to understand why. And with this current scenario, we will all together remain as one opposition. We will still fight for the rights of Goa and Goans and issues that are dear to Goans. As I said yesterday, we might have political differences, but
today we are all together as one. गोंयकारां पासत आमी एकठांय हाय आनी मुखारूय आमी आसतले. जे आज जे speaker is not meeting us today. It is sad that we as MLAs can't meet the speaker. It is our right to meet. I fail to understand why we can't meet. Cementing the position of the speaker as having the highest protocol in the state legislature. I am saying that the government should not treat him as their employee. I have not said anything against the speaker. On the contrary, I have fortified his position. Now, if I am wrong here, then he should tell me where I am wrong. Number one. Number two, if he wants the satisfaction of an apology, I am willing to give it. Give those 15 days which you had promised last time. I am willing to give it under anywhere. Chief Ministerच्या घरा वचून तुम्ही मागूंक हा सॉरी. आणि आज मिटींग एक पळय सुद्दां तेणें मेळना म्हूण सांगिल्लें. काल सांगलेलें तेणें आपूण दिसभर आसतलो म्हणून. कितका म्हणून मिटींग ना म्हणली आनी धांवलो. आमची ताले परत पूण वयतले म्हणून लज नासलेलें म्हणून. वचोन मेळटलें म्हणून ना म्हणलें जाल्यार देखून सर मातशें कितें जालां कितें करपाक. बट ही वेंट अवे. सो आय थिंक दीस इज नॉट द रायट वे. म्हाका दिसता काल आमगेले उलयताले सगळे की तामगेलो एकलो कोण आहा ताका कितें मिनिस्ट्री कितें दिल ना म्हणटाले. सो तांगेलो बीजेपीचो कोण आहा मिनिस्ट्री दिना आसतना तोय हांगा सपोर्ट करपाक रेडी आहा स्पिकराक डिस्क्वॉलिफाय करपाक. हें काल आमचें उलोवप जाल्लें कोण नांवूय घेतलेलें बट नांवान डिस्क्लोज करना आमी. सो म्हाका दिसता जोरी तरी अशें करता स्पिकर जाल्यार स्पिकराक डिस्क्वॉलिफिकेशनाक घालपाचें आनी स्पिकराक डिस्क्वॉलिफाय करून उडोवपाचो. आनी आय थिंक दीस इज द मेसेज गोइंग टू गो व्हेरी क्लियर. नाजाल्यार तेका कोणाक तेंगे मिनिस्टराक मिनिस्ट्री दिला तेका मिनिस्टर दियाय ह्या दिसांनी ताकी ताका डिस्क्वॉलिफिकेशन येना जावपाक. नो कॉन्फिडन्स मोशन. येस करेक्ट. नो कॉन्फिडन्स मोशन घालपाक. बीएससी मिटिंगेत प्रायव्हेट मेंबर दीस कापूंक मेळटा काय ना ताचेर मतदान घेतले. मोगो पक्ष कितें भुमिका घेता तिवूय खंय लोकांक कळटली. ओपोजिशन लिडरान डिमांड केलो. हांवें केन्नाचे हांव बोब मारीत आहा. खंय घेता बिझनेस एडवायझरी कमिटी. बिझनेस एडवायझरी कमिटी घेयत ना. बिझनेस एडवायझरी कमिटीन आमी रेज करतले एंड वी विल पुट दिस टू वोट. We will ask because Aam Aadmi Party, Congress, Goa Forward and Revolutionary Goans all are represented there. We will see whether MGP votes with us or not, or whether MGP is there for the murder of democracy. Voting आक घालतले आमी हांगा की प्रायव्हेट मेंबर आनी रूल 31 प्रॅक्टिसान हाडचो काय ना तो. आनी धर सभापती ते अलाव करना जाल्यार वील वॉक आउट फ्रॉम द प्रायव्हेट मेंबर फ्रॉम द बिझनेस एडवायझरी कमिटी. वी विल हॅव टू डू इट. सांज मेरेन अधिवेशनाचो इश्यू घेवन विरोधक राज्यपालाच्या दारी. On a Friday, it has to be extended. All our demands we have put forward to the governor, and we are confident that we will come with a positive reply. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.